नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां अंकिता देऊलकराचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. गोंय महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रतिमा कोतिनोन पदाचो दिलो राजिनामो. प्रतिमान आम आदमी पक्षांत घेतलो प्रवेश. जाल्यार बिना शांताराम नायक हांची गोंय महिला प्रदेश काँग्रेसीची प्रभारी अध्यक्ष म्हूण निवड. गोंय संजीवनी साखर कारखान्याच्या प्रस्नावेल्यान सभाघरांत बोवाळ. सभाघराचें काम केलें तहकूब. फोंडेच्या राजेश वेरेकाराचो काँग्रेस पक्षांत प्रवेश. तांच्या बरोबर फोंडेच्या प्रमुख 135 ते 140 कार्यकर्त्यांचो काँग्रेसींत प्रवेश. राज्यांत वाडट्यो कोविडाच्यो केशी पळोवन अंदूच्या वर्सा सरकारी पावंड्यावेलो शिगमो जावचो ना म्हूण सरकाराचो निर्णय. कोविडाच्यो केशी वाडटा म्हूण फक्त शिगमोत्सवूच रद्द करप हेंच भाजपाचें हिंदुत्व काय म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी प्रश्न केला. फक्त शिगमोच कित्याक बंद, बाकी सगळ्याक कशी गर्दी उपकारता असो प्रश्न मनोज परब हांणी केला. शेनवारा राज्यांत नवी मार्गदर्शक तत्वां जातलीं जारी म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या म्हायती. ज्येश्ठ गायिका आशा भोसले हांकां मानाचो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाला जाहीर. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्रां हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. त्यान भायर ह्यो खबरो तुमकां जियो टीव्ही तशेंच टाटा स्काय ॲपारूय लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.